हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी उठनु बैसनु सोफारिनी दोनु ताटी मारनु हशा अकादमी कार्यक्रम नम्म टीवी पुळया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी माईसून बपसु पूत पुरुषो तारी पळया यार पारू बदिनिदवरनु दोनी घडी हशिया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी वसरी काम कैद कोर्नु चिंते सोनु येया मये कोडी कत्त दाळी तोयर जवण करत पुळया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी घरा भितर आवई भास कोंकणी री उलया गोडी गोडी होडी भास कोंकणी जय म्हणूया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी उठनु बैसनु सोफारिनी दोनु ताटी मारनु हशा अकादमी कार्यक्रम नम्म टीवी पुळया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी माईसून बपसु पूत पुरुषो तारी पळया यार पारू बदिनिदवरनु दोनी घडी हशिया येया बाबू तुका हांव मेळटा म्हणून आशेगी अति आशेगी दुरासे तू म्हाका मेळटा म्हणच्या दुर्रासे दुरासे काल्याक तू इतली चंदस न्हय म्हाका मेळना की म्हणलें केला म्हाका आनीकी सोबीत जायचे म्हणून आशा आसा वय वा हा मिस वर्ल्डाक वचपाचें ऐश्वर्या राय 2 जायचें म्हाका इतली चंदस तुका आनी काय आसा सुवा आनीकी आशा आसा चोकी न्हय आनी कसा आस तू इतली चंद आनी कोण कसा जावं चूक म्हणून म्हजे दुरासे म्हणचें गे तुवें वय तू इतले चंदसला पुरो आनी कसा जावं का म्हणना जाय जाणिल्ले जायचे न्ही कसं जावं का चूर स्लिम जायचे ब्युटी यायचे वय वा पळय कोंकणी संघान तू तशी तांणी कसकी दुरासे करू वच्चू न्हू कसं जाल्ल्या म्हणून आतां पळोवया तू काय बुद्धी येता तू करता की नाका म्हण ओके जायत पळयात तरी ताजे फुडें आमगेले आमचे आयचे निर्णय जावन बसका स्वीकार केल्या कासरगोड चिन्ना माम तुमकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत सुस्वागत तशी आमगेलो टस निर्णायक स्टॅनली माम तांकांय स्वागत सुस्वागत चरण मल्ल्या माम तांकांय स्वागत तशीच आमकां सहाय दिलेल्या आमगेल्या जगदीश पै माम
तांकांय स्वागत. सगळ्यांकय देव बरें करो म्हण सांगताची. एका सुत्रान सगळ्यांकी स्वागत सुस्वागत. आतां आमकां कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीन नम्बर टीव्ही संघात म्हणून आमी करता आसाची सन प्रिमियम येया हासेया सीझन 2 powered by Arnav Masala taste and trust since 1980. अशी आमकां आदार दिला आयडियल आयस्क्रीम, संतोष रायस फ्रॉम भद्रावती 2-star रायस, तशी कॅल्सी ब्रायट टूथपेस्ट अँड टूथब्रश, लो मार्क्स ब्युटी सोप, 1000 लायट्स, अमृत नोनी, सिटाडेल डेव्हलपर्स, तशीची आभरण हांव घेवन दिता टायमलेस ज्युवेलर्स. तुका एक चंद एक आभरणात घेवन दिता Diamond necklace. बेंगळुरा वचून घेवन दिता. खंडित. सांगताची एस.एल. शेट तशीच आमकां सक्कड आदार दिला पुरा स्पॉन्सर्सांकाय आमी देव बरें करो देव म्हणटा. बरें करूं म्हणया तांकां. आतां आमी वचून पळोवया तुका अति आसस की दुरासस की ना बरी तुका चंदी जावका म्हणचे एक मोग म्हूण मोग आसा. पळोवया कन्नडीन पळोवया तूं कितले चंद दिसता म्हूण. कन्नड भितर आसा जायत हे परफॉर्मन्स पळोवन मागीर आमी आरसो पळया. हय. तुमगेले मुखार येताची कोंकणी सांस्कृतिक संघ. वेलकम तांकां. बाय. वय गो राधू एक कापुनी हात घालू सोड गो, दोन नका. हा सोड म्हळ्यार सोड, दोन सोड एक काकी हात घालू. हा सोड मुंडे गो एक कापुनी हात घालू सोड गो. हा सोड म्हणताना वय गो राधू म्हाका जायना. ये राधू हात गो प्लीज. सोड म्हण सोड. एक हात घालू सोड. पळयाची काली रात्री तुम्ही हात घालल पुरो. अयो देवा काल काही हात घाला गो. हा हांव न्हिदतना तुम्ही दोन्हीक हात घाली वे ना गो एका मात हात घालल गो. ना तुम्ही दोन्हीक हात घालाची तशी म्हणून एक हात घाल सोड गो. काढायची एकची घ्यायची हे तशी ओनू फ्रीज जावून दवरता आणि ताकडे गोली सतन हात घालरी जाग्रता. कसं नाही दवा तुम्ही मागेल चांग. देवा भिवून गेली म्हणता. कसं लागो कसं तुम्ही अशी एक नमुने सकाळी पुढे. तशी नाही गो राधू तू अशी सोडवा न्हू बसेल पळयतना म्हाका फुडें हांव व्हडलीक जालें सुरवेरी हांव आनी तूं मेळ न्हू सोडवायलेले उडक आसयली गो. कसं नाही रंगोली गो. अब्बा हांव एक पण भिवून गेली म्हणता. कसं लागो कसं नाही दवा त्या 30 वर्सां बेशी पूड घाले रंगोली आता तुमच्यानी खंडित के साथ दिना म्हणता. म्हणा रे म्हाका प्राय जाला म्हूण सांगच्यो तूं. अयो देवा तशी नाही म्हणता. हांव कुशाले सांगेले बेजार जाले वा नोडना म्हाका कळली तुगेले वस्तू रंगोल घाल. बेजार कोण नकाची. ना ना तुम्ही मागीर चांग जाय तूं रंगोल घाल तूं. इंडायरेक्टली सांगता आनी पेपरार कसो आसा पळया. हा ಹಿಮಾಲಯವನ್ನೇರಿದ ನವಯುವಕ ಇತ್ತು ಚಣಸಿ ಆವ ಮೆಗೆ ಸಣ್ಪಣ್ಣ ಕಿಟ್ಲಿ ಚಳ್ಳ ಅವಣ್ಣ. कसं म्हणता ನೀಗೋ हा ಆವ ಹಂಗೆ ಕೊಡಲ್ಚೆ ಪಳ ಶೇಡಿ ಗುಡ್ಡೋ ಬಾವಟ ಗುಡ್ಡೋ ನಂದಿ ಗುಡ್ಡೋ ಅಸಲ್ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಗುಡ್ಡು ಚಳ್ಳ ಆಮೇಲೆ. ओ ते शिवाय Very good. विंगड लेखली म्हणता. कसं नाही दवा तुम्ही मागीर चांग दृष्टी पडत आणि कसल्या धरे हारी सिक्की बिद्द कळ्ळ सिरकून पडूकाची सम्म दर उड्डू गोळ कोळकणू अंका हा वस्तो मेग्गल यव्वन हारी हांव कितली उडला म्हूण ना दर. कसं म्हणता उठल्यांची. कसं नाही आता कसं म्हणल्यार हांव कॉलेजान तूं पक्कनी कसले एक उरलो न्हू पुरो जन आसयता न्हू लेक्चरान म्हाका ब्यात दोन विचारशिला तेन्ना हांव डस्क उड्डो न्हू त्या उड्डून ह्या उड्डून पुरो करता आशिल्लो म्हणलें. अब्बा देवा हांव एक पण भिवून गेली म्हणता. तूं केन्नाय इतली बीच चांग न्ही गो तुका. कसं नाही दवा तुम्ही मागेले हां वय चांगू हां जलवे तुगेले घाल न्हू पण हांगा कसं म्हणता लागी बैस बा ಯಾಕೆ ಕಸಲ್ ಪೇಪರ್ ಹಾ ಹಿಮಾಲಯದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಯೌವನದ ಮಾತ್ರೆ. नाही म्हणता
ते आवळ्याक हिमालयक वचूक म्हण असवा हंग कार सीट ಅಂತ ಸರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಸರ್ तशी नाही तुमची ಅವಳಕ ಭಾರಿ ಪವರ್ ಅಸ್ಕೆ ಗೊತ್ತದ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಮುದುಕ ಯುವಕನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ मागरी या घेतलं की आमगेल सन 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 जतावत गई कसन आवळवा आवळ नाही गो प्राय हो प्राय वा आवाज कसं म्हणलेकला रे सांगायची या मात्र एक मात्र 5,000 तिन्ही मात्र किती झाले 15,000 हा आमक 10,000 मिळते मात्र मला डिस्काउंट 5,000 डिस्काउंट हा घेऊया म्हणलेकला पळयाची हांव एक तुमकां विशय सांगता सांग दैतोन बेजार लेकूनच सांग त्या 5,000 रुपये असल्या रे हा आमकां एक महिन्याचे दीस काडू येतवा त्या मात्र नाही म्हाका एक कपड घे तुमकां एक पॅन्ट शर्ट घे घेवेत नवा हांव हांगा जरूरत विशय उलयता ना ती पॅन्ट शर्ट घेवची उदगत करतात काय तुम्ही कसं नाही मेळ्ळी वा काय ना गो हांव न्ही बरमूड घालची म्हणले वय वा हांव सांगेल तुमकां बेजार जाली की म्हणलें ना तू कसं नाही दो तुम्ही मागीर चांग कळले दृष्टी पडत बीन म्हाका म्हळ्यार तूं वचून म्हाका एक गोट कापी घेवन इथे तुमकां एक गोट कसं लायक एक ग्लास कोण घेवन येता पुरो घेवन कसं नाही दो तुम्ही मागीर चांग गेल बायल चांग बा बद सांगता कसं म्हणला रे मोग कुणायला रे म्हाका कसला की उणी ना आनी जावन भांगर गुणा तिक उल्लोक जाका तिगे लागी आनी तिगे लागी मूग कोरका जाला रे एक आमकां मनाक तितलें समाधान जाता आसो त्या पुरो आशिल्ल्याची कसल आसा आनी कसले करचे आतां आतां हे मात्र घेवं का 3 मात्र घेतला रे 10,000 मेगेल हांगा ಸ್ವಲ್ಪ लमणी उण आसा आतां कसं आमगे लगी आसा महेशू तागेले एक उत्तर निमून पळया तक्क पक्कने मात्र जावं कदेला रे एक मात्र तक्क दिवचे लमणी तागे लगी घेवचे कसं जाता पळया ताके फोन करूया हॅलो हॅलो महेश रे वही कोण हाव रे गोपी अड्ड गोपी सांग रे ना अड्ड गोपी नाही रे निटू गोप रे सांग 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 गोपी सांग पळरा महेशा एक विषय आसा पेपरार एक ॲड येयला हिमालय मात्र यौवनद मात्र म्हणून तुगेला एक काग 5,000 के 3 निकली जाता सांगा 15,000 हा आमक 10,000 मेळटा एक मात्र फ्री मेळटा तुक बिनी जाय वे हे कसं रे ह्या प्रायर गलीज कर मग तुझ्या म्हाका कोत्ता तू फूड केलेलं आशिल्ल्या खंयच्या तू एक पण तांग यो उरले आमी तन्नेक जाय न्ही रे पडतात पळयात मागीर बायलेले आत्ता पावळ म्हळ्यार तुका बारी इश्ट न्हू त्या कोर सांगता तू वगी हांगा येत न्हू वगी वगी यो वैगो राजू कसं म्हणता महेश येता आसा ताका ಸ್ವಲ್ಪ पावळ कोण दी गो इथे तंगे ते पावळ कळनाची काही वा नेगो तुगेला आत्ता पावळ म्हळ्यार बारी इश्ट दायत म्हणता ओ महेश आयल चावल कॉल बेल मारतात यार गुड अरे अरे म्हणता सोजल्ला वरे भाई लेख चला पुनली तू प्राय जल रे ती मग एकले कसवाना नमस्कार 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 वय हंगे बैठ वय सुनुले या तो काही वचना रकन वापुनाला तुमका आमगेल महेश कशें आसात कसं सांगची मामा 1.5 वर्ष झाली पळ्या भायरी गेलेली नांची आज एक बायला गाडी म्हळ्यार तांडून हाडली पळ्या काम म्हळ्यार 1.5 वर्ष दुखून हांवें भायर गेल्लेले ना म्हळ्यार तुमगेल तोंडारेशील एक लव लव के हंगेल तस्व पळया बळ्या हांव कसं पळ्या रोज जाले मग खाव असो मामा आज म्हणे आम्ही घर सोडायली पळ्या म्हळ्यार म्हणटा तू काय भिवू नका तुका तर म्हळ्यार बैल म्हणलो ताका ताका आनी ಸ್ವಲ್ಪ दिसा रड्डू रड्डू सोकोन सरता भिवू नका पूर हांव सांगता वैगो राजू कसं म्हळ्यार महेशाल भायर आला नक्क मामा आमा मत ते आता या मात्र घेतला रे पळा तू हांगा एडवर्टायजमेंटच पळय एक मात्र 5,000 3 मात्र 10,000 वय पळया आनी तू सम बरयला एक मात्र घेतला रे आमगे
उणी 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 जाता होता हा तशी 3 मात्र घेतला रे राळाक्का ऊन जावं काय पुरो आता तुका कितली मात्र जाऊ कान तू शे कसं रे प्राय झालं द्या पण मात्र नाही कसं करू मग पूर्ण तू गेला मग गोत ना सणपणे रे स्कूला चक्कर घालू पार्क बेसणू मागीर कॉलेजा चक्कर घालू बाईक कार बैसणू मागशी चिल्ले बेसणू स्पीड सडनली ब्रेक आणि 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 सांग आणि टॉकीसा वचून लग्गी बसून पुरा 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 जाऊ काय गिराक मात्रा मग एक दोन ती एक पूर म्हणतो मनीषू आता 2 किती काय ताजा रावत इत्र आदित तू जाय जाय त्याला 2 हे तुका दिव्या हा बळा मात्रा आणि घेऊ का मात्रा एक मेडिकल स्टोर मेळचा आपण तू वरतो गोष्टी घेऊया ताज्या बस पुढे बाईले केक सांगता वय गो राहतो इथे म्हणता हा एक मैसाल होतो बाहेर होतो येतो का वगीची ऑलरेडी कोण दवर येतो का हा इथे वो तुम्ही मेगेले चा पुरो 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 अब्बा ऐकून पूर झाल्या यागोनी मी तू पळयना तिलाच पळा 1.5 वर्ष जाल्या केदन पळयता केदन उलयता म्हणून राखून बसली गोतस्वा कसं म्हणत गो हा सांगला मंके तुगे सुणाय तू विकली काही ಅಯ್ಯೋ ಕಸತೆ ಸುಣ್ಯಾಲ್ ಚಾಕರಿ ಕೊಡ್ಚಿಗಿ ಹಂಗೆಲ್ ಚಾಕರಿ ಕೊಡ್ಚಿ ಮುನ್ಕಳ್ನ ಹತ್ತನಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ನುಂಗೋ तशी म्हणून सोड विकली वा ದಿಲ್ಲಿಗೋ ಸೈಬಿಣಿ हो दलार एक गरकडे का हळली सुण्यास म्हणताले कसे गोतू गेल कुशाल सुरची मुन्ना निंगो 1.5 वर्ष झाली पण सैबिणी आम्ही बाहेर कसले केलेले नाम पळगो वय वा तू गेल 1.5 वर्ष सोडी मी गेल 2 वर्ष झाली गो हे गडी पुरसोत ना म्हणता वय वय सकाळीच उठय सतन पुरो अयो देवा गेदरी कसो गोतसले नाही गो ಯಾಂಕರಿ ಟ್ಯಾಂಕರಿ ಯಾಂಕರಿ ಚಾಕರಿ ಕಾಪಿ ಎಂತೂದಲ್ಲ ಮಗಲ್ ಜೀವನ तुम्ही चहा कापीन तू करचिवे निद्दू जनी काय नांगो असू गो दलरी ये पोट ऐकू कनवा मळरी म्हळ्यार हांव जेवणा विशयी सांगचे हांवें शिवे हा कसली गुड न्यूज गुरबिणगी म्हणले वय 9 महिने बळान ते यो नाही ग 50 वर्ष कळवेला आता तो गुड न्यूज म्हणतच नव्हतो सोडितो तू पोटाने दकायताना तुगे उमेद पळयताना कसं की असं म्हणले की पळसायबिणी तू उमेद म्हणताना म्हाका एक उडगा साईल गो रात्री जावच्या पुरसोत ना गो तांणी करी 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 म्हणतास गो हांव नाक म्हणता म्हणून हांव सांगतास सुगो ये प्रेयर तुमगेल विषय रात्री जावच्या पुरसोत ना गो दोन्ही हातांनी सांगू नको कसं नाही तेशी कसं नाही ना आणि तांकां डायबिटीस आसा की ना म्हणून गोतस की ना तुका जेवण आसा की ना म्हणून गोतस की ना तुका आशिले ना मग नाही तांकां तांणी केन्नाय पीठ कालोवन दिवचें हांव लाट्टून भाजून दिवची तितलेची बच्चा पातिवे आमा तू गेल कसं की पिठखाण पळयतान कसं वय 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 लेक्का तिते लेक्का नातिले हांव चपातीचे विशय न्ही गो डेली चपाती कोण बशे कसन मागेल जीब राकूड जावन गेले गो तुसा ताजी खातीरच तांणी कसं गो तुसवा चपाती करी करी म्हणजे हांव चपाती नाका म्हणतास गो तसो तुका सुगो कशी सुदर्शन वेल्या जल्ली पळय प्रायर जाताना न्ही गो आतां तांणी येवचो वेळ जालो तांणी येवताना आमी पावळ पर रेडी करया तूं कांतून दी मात्र करटी नाही नारळा वेळ कांतून दिवका जाय जाल्यार नारळ कांतिवा गो हांगेल चाकरी कोरून कोरून मगेल पाटी बँड गेला पळगो दालार बेंडा गश करया वचा या अच्छा नाही तो किती कांती कोण माग गोतला गा तू असं इतकी नापडे या या बारीक कष्ट जलसे बा तू कापून वाटता तेव्हा कसं ना एक मेडिकल स्टोर असतं ते एक रश असं काही वच्चे ना रश पळयला रे त्या नोट बेना टायमार मेडिकल तुगेले ATM जाता तितले बंद जायनी रश जायनी आज त्या एक मेडिकल स्टोर जाल्यार पुण्यान आमकां मात्र मेळ्ळी म्हणया म्हणल्या म्हणटा महेशा पळय
तीन मात्र आसा एक मात्र तुका दिता जायना दोन 10,000 हांव दिला पकडून जावेत रे आता घ्या 2 मात्र आसा एक मात्र हांव 2 घेतला देल बा जायत आत्ता खाऊन साहेबा आनी? तीन ते पोळ केला पोळ खाऊन चा पिणू गरकट तर का नाक एक ट्रायल पळयत काय लागतं नका हांव सांगी लायक बसता पोळ खाव्या नाका नाका पळ मागीर निमे तीन प्रीतीन केला साहेब मागीर प्रीती मागीर पळय अयो. निमे अयो यो 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 ये म्हणे रे उनु उनु पोळ केला तुम्ही कल्ली शिवाय हाव काय ना म्हणून बसला बच्चा आम्ही ये जाले तो पळ म्हाका अर्जंट आसा चल हे सांग मी म्हणे रे पळय निम्माय कसं गोतच बा ताका तावळलं करून कसं की पडतात आणि मागशी कसं की जातास काय हाँ तंगेल कितने हसीले मम्मा तंगे कितने तंगेले जाओ तुम तांगेले जाऊ का बाई ये यहाँ कसले गरकड करनी आज म्हणे एक वसर सोनिया सोनिया व्या म्हणे करे. तुमगेली मी कसले मग ओ देवा कष्ट झाले मग या मक्क तावळे तेच डाऊट आहे ताजी कधी तक फोन केलेला असो आता कसले जेव हांव ह्या मात्र घेवचे पयशे पुढे तागेल त्या मात्रे पवर कशेच म्हण सुरू पळो का आता बारी उमेदीर वाटेरी खावच्या की पुरो सांगू जायना पकल्या का ताणी मात्र खावन ताजी पवर कशेच म्हण पळोवन मागीर हांव घेवया खंयच्याकय ताणें फोन करता म्हणला पुण्यान म्हाका एक मात्र पूण मेळ्ळें आजी पवर ಸ್ವಲ್ಪ वेळान कळटा फोन येतकी पळया एकच वेळा हॅलो हॅलो ब्लँक कॉल ह्या मात्र घेतला रे कशी जायत म्हणून एक मागशी होता राजू रे ये पुरा स्वप्न हुआ महेश कॉल येला हॅलो हॅलो महेश भाईल बोले तसं हा महेश नाही महेश केस चेणू केवढं सुरू केला त्याने आत्ताची चोडू खेळू सुरू केला बा जावेत मला म्हणजे आता कसं करतास अंडीर बसेल तो गुद्धेऊन आहे का ना कर्म कंचे नमने मात्र दिले तुम्ही हॅलो 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 पळेल जावा नाही हा आणि पक्क 2 मात्रे घेतला की म्हणून चोणू खेळू सुरू केला की हंडी बसला की हा कळले लाय जाल्यार हांव त्या 2 मात्रा ताका दिलेले बारी चांग जाल्यार असो आता ह्या एक मात्र घेवन पेपर वाजिताची कशी जाता म्हूण पळया अयो कसं झाले म्हणता कसं झालं उठे याची उठे या म्हणता वैवा राज कसं झालं खंयच गो तुम्ही गरकडे असाची बेडरूम न्ही बेडरूमाने चावडेरी चेहऱ्यारी बसल्यांची कळली वा वैगा राजू हा म्हाका हांगा एक नमुने जाता कसं मोय दो छापली वा न्ही गो मागीर हांगा एक नमुने शिकतेला म्हूण जाता शक्ती आमी वता गो बेडरूम शी, वता कसं तुमगेल सकाळी पुढे असं गो वता गो न तो बसता की ना बैशाते न्ही गो काय ना न तो बैसा म्हणलं वा सांगेल ऐकत की ना की तुम्ही वता गो बैसा म्हणाल बैसू का चंदायर सांगलं एक चोरी ऐकून काची बिस्टे का न वा न्ही गो राजू महेश येयल न्हू गो ताका 2 मात्र दिली गो हांवें आनी तूं पळ केलें पळय खाय ना म्हणून सांगून सीधा चंकोल भायलेलो तूं ताका 2 मात्र दिलेले न्हू तो मात्र घेतली ताका अंडी बेसू खेळू सुरू केला आनी ಸ್ವಲ್ಪ वेळान
हंडी चोणू तिगे लागी उलयतास काय कसं वच बळा कसं प्रभाव मात्र ताजी कसं कथेरा कर्म तुमगेले नाही गो ताजी कथेराची हांव ताण्या तागेल त्या फोन येतरीच हांव अनेक मात्र घेतल्या मागीर हांव तुका सांगला न्हू गो पेपरार पळयता एडवर्टायजमेंट तुका नाही केद्द महेश येयला केद्द पॉळ केला आज केलेली इडली न भाजी न्ही गो हा. पेपरारी कसं राहिला पेपरारी पेपर पळय आयला मात्र गो तुगेला सांगले 5,000 आणि 10,000 तीन मात्रा मेगेला केद्द सांगला तुम्ही 5,000 15,000 तावळी गो कसं तुम्ही ह्या नमने दिसतूची सोपन पळयता नवा न तक्काची म्हणजे केद्न काही दिसाचे सपन पळो नुकाची म्हणून या ॲडव्हर्टाइजमेंट पळोवन दवची अवस्था एशींची मग ये मात्रा आनी की घेन येऊ तुम्ही तुमका शुगर एक सेकंड दिलेलो मात्र आनी की घेन येऊ तुम्ही अयो देवा त्या गेय म्हणता येत तर मी पळयलेलं पूर स्वप्नाची कळली मात्रा ताजी कत्रेची ॲडव्हर्टाइजमेंट चड पळोवन नुकाची म्हणून पळयाची देवान दिल्या चंद केदनकी शाश्वत सांदकनो होडतई कसं पुरं दावकगी तें पुरं दावका शिवाय प्राय तरी आम्ही सांड दावका तें दावका हें दावका म्हणून धाडल्यारी दावची अवस्था हेशींची म्हळ्यारी दिसाचेच सोपन पळोवन बसता तुम्ही राधू कसं ना मात्रा सांगील चुरी ऐकू नकाशी तुम्ही म्हाका तुमचे दायना हांव वता राधू कसं नाही दवा तुम्ही मागेले चांग बा म्हणून ಎಲ್ಲ दोन कडेन मुरळीक डायलॉग खंय ಸ್ವಲ್ಪ डवटीशी जावन एक फावटी गेला एक टेलिफोना विशयांत दोन कडेन फोन येता म्हणटना सिंक्रनायज समजायनी म्युजीक आनी तुगेले टायमींग समजायनी आगेल फोन येनी दिसता म्हण सांगतना फोन हांव चेंज केलें मागीर वय वय हांव तुका तेच कमिंग टू द पॉयंट हसया सीजन दोनी माई सून बपसु पूत पुरसो तारी पळया यार पारू बदिनी दवरनु दोनी घडी हशिया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ आणि ನಮ್ಮ टीव्ही सांगत मेळणो प्रस्तुत करता सन प्रीमियम येया हसया सीजन 2 हाजे फायनल राउंडाचे सेकंड अभिनय कोंकणी सांस्कृतिक संघात ते कोण आता चल्लाल आसा ते कशें जाला म्हण घेनो आता उतर घेवचे समय आता आमी निर्णायका कडेन वतोसाची फर्स्ट कॉमेंट्स फ्रॉम चरण माम तुम्ही हांगेले अभिनय कशी आला म्हण घेनो उतरान उलोवका म्हण घेनो मागणी करता कोंकणी सांस्कृतिक संघाची पुरा 4 जनांक नमस्कार मुरली अश्विन श्रीधर प्रभू माय नाव कसं कॅप्टन माय दोन्ही फाटी पळयता आसा हाजी वेदिके वयर तुमकां एक्टिंगान लायक जाला कॉस्ट्युम्स लायक जाला आनी बॅकड्रॉप घराचे लायक आशिल्लें म्हाका थीम थोडें वीक दिसलें म्हळ्यार पेपरार पुरो पळोवन ती मात्रा ही मात्रा हें वखद तें वखद म्हणून पळयता आसता करेक्ट तें अश्विनान बरयलें दिसता नवें स्किट पळयता आसताची आनी हातूं केलो जन मस्त फेल जाता त्या मात्र पुरा कांय प्रयोजन ना म्हूण सांगून मागीर कळिता येता सो थीम कसो म्हळ्यार आमकां देवान दिलेलें आरोग्य तें आरोग्य आमी चंदायर पळोवन घेतलां सांग पायर दाखोवन तें मेन कसं आमकां हें आसा म्हळ्यार चंदायर आमी वैवाहीक जीवन कोरता म्हूण म्हळ्यार एक थीम तें एक्चुली तशी तें तितलें एफेक्टीव जावन येयनशें दिसता म्हाका विंगड थीम विंगड खंयचेंय घेवन तुमी लास्ट टायम पयर तावळे केलेलें लायक आशिल्लें
तशी कांय पूण लायक घेतली जाल्यार आनीकय लायक करूं आशिल्ली त्यामुळे हांतू हें पब्लिकारी तितले हें जनांक खूश जावं तशी ना आशिल्लें तें आय मीन तुमी वेल इन स्टायल बट बाकीचे पुरो लायक जालां पंचस केलो कडेन लायक आशिल्लें केलो कडेन पंचस ಸ್ವಲ್ಪ ओवरशें दिसतालें तितल्यांची त्यामुळे तें थीम घेतल्यार तें येवका दिसता तें येनी म्हणून जाल्यार पंचस थंय कांय प्रयोजन जायना तें तशें ताजे खातीर तुमी लायक केलां एक्टींग आनी लायक आसा आनी मुखार आनीक बेटर अश्विन लायक आयडिया आसा अश्विना लागीं सो तुमी पुरो कसं करूं म्हणल्यार तावडे हांव सांगलां म्हण केशी हांव लास्ट सांगलां हे पुरो बरयताले केला वचची लायक करून कोणाकय तोंदर जायना तशी कशी ओवर हें जायना तशी कसं जालें डबल मिनींग येना तशी जनांक बेजार जायना तशी कसं साईबाई हें म्हण म्हणची तशी जायना तशी केलो बरयतालो तांगेले हें सजेशनांनी घेवन आतां मुरली लायक एक्टर मुरली लायक केलां ताणें सजेशनांनी घेवन लायक कोण केल्यार आनीकय टॉपार तुमी वचून थंय थंय असेल शो दिवेत म्हूण दिसता म्हाका तितल्यांची देव तुमकां बरें करो थँक्स मस्त मस्त धन्यवाद चरण माम आता स्टॅनी माम हे परफॉर्मन्सा ಬಗ್ಗೆ तुमगेले उतर कसा म्हणून ತಿಳಿಸೋಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ संघ नटना मट्टाक बरें आसलें नटन एक्टींग सौगांयचें बरें जालां अश्विन लागीं मस्त पोटेन्शियलिटी आसा मस्त आसा तुमचें म्हाका नटनी बरें लागलें पूण सब्जेक्ट म्हाका खंय लागोना एक प्रेक्षक जावनी म्हाका सब्जेक्ट लागोना कित्याक म्हूण सांगल्यार स्किटांत येवची ती उतरां हर एका जाग्यार दुसरो अर्थ कर दिवंक शकतली हर एका जाग्यार तितली गरज नासली कोणा तशें म्हजें बोगप म्हजी पर्सनल ओपिनियन मागीर तुमी एंडाक येताना स्वप्नांत आशिल्ल्यात ते कॅरेक्टर्स तुमी बिल्ड केल्यात पूण खंयी लायटिंगार म्हाका गोतूना केळोंक जाता गी हांगा ना गी म्हाका तें खबर ना लायटिंगाचे कशें आसा तुमच्या हातांत कितलें आसा लायटिंगाचो विशय म्हणून पूण लायटिंगार इल्लेशें तें डिफरन्शिएट करीत आसलें कोण ना लायटिंगांत स्वप्नाचे सीन आनी हकिकता घेताना इल्लेशें डिफरन्शिएट करीत आसलें मागीर दुसरें कांय म्हाका सांगूंक ना तुमच्या नटना मट्टाक बरें नटन आसा त्या विशयान उलोवंक ना अश्विन तुजे लागीं पोटेन्शियलिटी आसा इल्लेशी चड तुमी ती वापरूंक प्रयत्न करीसे तुमकां हांव बरें मागता मस्त मस्त आभार मानता स्टॅनी माम तशीच आमगेले उटासांची कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश पै माम त्यांनी तेंगेले उतर उलोवंक परफॉर्म केलेल्या टिमाक अभिनंदन आहे सगळे कमेंट्स करून ना म्हणून हांव डिसायड केलां अध्यक्ष जावन हांव निर्णायक न्ही निमित्त कमेंट्स करना जाल्यार एक अशी एक उर्दू आसत जोक्स बायलेक आनी बामणाक दुखून चिकेची कट रडायशी घरा भितर एक बडी बामणाक हुशार ना जाता उलोवचें उणें जेवण करचें उणें न्हीद उणें तो जाता बायल डॉक्टराला आपोवन व्हरता ताका डॉक्टराला आपोवन व्हरतना परीक्षा करता आनी बामणां भायर बेस बायले पेटय म्हणटा बायले पेटोवन डॉक्टर म्हणटा पळय तुका बाम म्हणू तूं चंदुकोन पळयना दिसता मोग करना दिसता त्यानी मी चंदुकोन पळोवका टायम टू टायम फूड दिवका ताका आनी तागेल्या मनाक कसं अपेक्षा म्हणून तूं सुरेख कोण त्या पळय फुलफील करता तशें जाल्यारय चेड वंत तो न्हय जाल्यारय कश्ट म्हणून तें बामणाला जर सांगिल्लें बायलेला मात आपोवन सांगिल्लें ताणें बायलेन घरा तरी बामणांनी मील घेतली गेला डॉक्टरान कसं म्हणलां हांव ती म्हणलें तुमी चेड दिवस वांचनात म्हणून सांगलां हांव म्हाका शिंची बायल बामणाला केन्नाय आशिल्लींची त्या विशयार तुमी केलां अभिनंदन आहे तुमकां बेस्ट ऑफ लक म्हणून मी दोन उत्तरां भेटते मस्त मस्त आभार डॉक्टर माम आता फायनल राउंडाचे तुमकां अखेरीचे हें परफॉर्म केला तुमी हें सिजनाचे तेजे कॉमेंट कोणाल तगोनो कासरगोड चिन्मा महानिर्णायक तगोनो आता तुमगेले द्राग ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು दोन्ही निर्णायकाने तांगेलो अभिप्राय सांगले कसं म्हळ्यार तुम्ही केलेले सब्जेक्ट समनाम हे सब्जेक्ट समना म्हूण न्हय
हे आनी खंय कॉमिकल जावन कोरयत आशिल्ले म्हणल्यार मेगेल वाद सब्जेक्ट इज करेक्ट हाका कॉमिकल टच दिल्ले तुमी उणी जाल्ले म्हणून दिसलें दिस वॉट आय फील सुरवेक मुरलीन न्हीद काडून उठाच सोपन नवें ताका पडचें मध्यंत मुरली धांवन गेलो त्याक म्हूण कळ्ळें म्हाका सूर जायनी म्हणून तें कसं म्हळ्यार एक म्हाका उलोवचें एक नाही आमकां कशें कन्फ्युजन क्लियर केल्या पुरो तितलेशें न्ही हांगा कसं म्हळ्यार लायटिंग्साचें आमकां त्या समजना. कम्युनिकेशन ಸ್ವಲ್ಪ आशिल्लें नाही नाही अशा लाईट करेक्ट ऑफ जायना आमकां कसं म्हळ्यार आमकां लायटिंग्स सांगची तशी आमकां येना तांणी म्हळ्यार एक्चुअली एक पण ऑन केल्यार मागीर ऑफ करनाची खंय तशी खातीर आमगेले जन ते राबोवन सांगलेलें त्या एका कम्युनिकेशन ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಕಡೆ जाला मिगेल प्रश्न होता नाही मिगेल प्रश्न हे स्किट स्वपना दुखून प्रारंभ जालेले म्हणून वय वय तितलेच ताजे नंतर टॅक्निकल सायड निमगेनी हांवें मुरळी ते सुरवेन येतालो पण शूर जायनी म्हणून चमकल की तूं तशें म्हाका दिसिलें म्हाका तें स्वप्नाचें म्हूण दिसना आशिल्लें आतां एक पण लायट ऑफ केला म्हळ्यार फुल्ल कर न्ही लायट ऑफ केला तातूंत हांव उठान भितर चमकला तेन्ना आमकां स्किट सूर जाला की तूं सूर जायनी म्हूण लेखून कन्फ्युजन आमकां जजीस आशिल्लें म्हळ्यार बशील कडेन पेपर मागीर आमकां क्लियर जालेलें खंय म्हणल्यार तिणें स्वपन तुमी स्वपन म्हूण मात्र तुमकां हांव शुगरा दिलेलें म्हणटना कळ्ळें की तें स्वपन जेवन तुका दिसिलें म्हूण सांगून ओके तें क्लियर जालां ना म्हूण ना म्हाका हांतू दोग जाणाले मात्र एक्टिंगा पाशी म्हाका श्रीधर कामतीन मॅनेज केलेले म्हाका बारीक गोश्ट जाले वेरी नायस परफॉर्मन्स एक लेडी कॅरेक्टर एक धरल्यान करचें म्हळ्यार सान सुमार न्हय ताण निजे जिवनांत तो अशी ना म्हाका गोतच तागेले स्टायल विंगडस बट हे पात्राक ताणें ते कोंकणीचे गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचे उल्लोचे ते छंद आयस पळय ते ॲज इट इज श्रीधर कामतीन उलयला भाशे बळक केलेले भाश पळय छंद आशिल्ले उरलेले तो दोग जन हेजे फूड केलेले पशी फ्लेक्सिबिलिटी अश्विना जावं मुरलीना जावं एकदम ब्युटिफूल जावन केला जाल्यार दोन कडेन मुरलीक डायलॉग खंय की ಸ್ವಲ್ಪ डावटीशी जावन एक फावटी जाला एक टेलिफोना विशयांत दोन कडेन फोन येता म्हणटना सिंक्रनायज समजायनी म्युजिका आनी तुगेले टायमिंगाक समजायनी आगेले फोन येनी दिसता म्हूण सांगतना फोन चेंज केलें मागीर वय वय हांव तुका तेच कमींग टू द पॉयंट एक एक्टर कशी इम्प्रोवायज करूं येता स्टेजार म्हूण दाखोवन दिलें मुरलीना म्हूण सांगचे खातीर हांव भायर सरलो कशी इक्वल ते इमिडिएट तुका ते चूक कळ्ळी कुडले तूं ते इम्प्रोवायज केलें पळय तें म्हाका खूश जालें चूक जाल्यार चूक जाला म्हणून आमकां कळ्ळा जाल्यार तूं तें इम्प्रोवायज करून व्हेलेलें इट वॉज गूड कळ्ळें न्हय जाल्यार मी तर अदर दॅन दॅट अश्विनाले बॉडी लँग्वेज ऑफ दीस कॅरेक्टर इज एंटायरली डिफरंट दॅन द प्रिवियस कॅरेक्टर लायक केला अश्विन तुवें यू प्रूव्ड दॅट यू आर अ गुड एक्टर अँड मुरली न्हय तशीच आय हॅव सीन मुरली सीन सो मेनी इयर्स बट अर्थ पळयतना मुरली दोन परफॉर्मन्स आज सकाळ केलेले परफॉर्मन्स आतां दोन्ही पळयतना मुरली हॅज चेंज अ लॉट केन्नाय डायलॉग डेलिव्हरी पुरो निरर्गळ जावन येतना ताका एक नमुन्याचे एक तटस्थ आशिल्लें फुडें आतां तें पुरो वचून दोन एपिसोडांत बेस्ट परफॉर्मन्स मुरलीन दिला आय कंग्रॅच्युलेट ऑल द एक्टर्स अदर दॅन सब्जेक्ट वेरी नायस परफॉर्मन्स देव बरें करूं आता कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी आणि नम्म TV सांगत मेळणं प्रस्तुत करचे सन प्रीमियम येया हसया सीझन दोन्हीचे अखेरी म्हळ्यार फायनल राउंड्साचे दोन्ही राउंड्साचे तुका फर्स्ट टीम तुमगे परफॉर्मन्स जाला तशी एक आमके हांगा तूं भायर वतना एक यादस्तीक म्हण जावन घेनो आमगे केलो गिफ्ट्स आयल्याचे ते तुमकां दिवचे मस्त खुशी पावता आमगेले जोकर मम्मानी वचून ते गिफ्ट हाडका म्हण घेनो मागणी करता ते गिफ्ट वांटूच्याक नम्म TVचे एडविन डिसोज मम्मानी वेदी रेवका म्हणून मागणी करता हसया सीजन दोनी आमगेली जोकर मम तांडीतो आसा गाडी तशीची आयचे हें कसन गिफ्ट हॅम्पर्स दिला की त्यांनी सन प्रीमियम रिफाइंड ऑयल हानी एक तेल पॅकेट्स दिला त्यांनी आमगेले एडविन मामानी एक वांटप करका म्हण घेवन मागणी करता तशीची संतोष रायस भद्रावती 2 स्टार्स हेंगेले
फोव आणि तांदूळ भारी रुची उरता त्यावर की तुम्ही स्वीकार करका आणि लायक नाटक त्याची स्फूर्ती निमित्त बरो का म्हणून तशी करू का म्हणून सांगता तशीची आयडियल आईस्क्रीम तेंगेले गिफ्ट हॅम्पर सही आसा तशी आयडियल आईस्क्रीम तेंगेले एक गिफ्ट वचर एक आसा आयडियल आईस्क्रीम आमकां एक रुचीकर आणि एक थंड अनुभव दित तसले एक संस्था जावन आसा तांकांय देव बरें करूं म्हणटा तशीची संतोष रायस हांकांय देव बरें करूं म्हणटा तशी सन प्रिमियम आमगेले मुख्य सपोर्ट करून घेवन आमगेले फाटी बलारा बीन तसले सन प्रिमियम रिफायंड ऑयल हांकांय देव बरें करूं म्हणटा हें सन प्रिमियम रिफायंड ऑयल हें आमी आमगेले वासरींत उपयोग केल्यारी रुची जालेले खाद्य आमी खावचेक मेळटा म्हण सांगतोची ह्या पुराची स्वीकार केलेले कोंकणी सांस्कृतीक संघ हे पंगडाकय हांव देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू तुम्ही इतली वेळ पळयल्या कोंकणी सांस्कृतिक संघात तांगेल्या अति आस केलाली दुरास केलारी कसा जाता म्हणून तांणी करून दाखयला आसा त्या सक्कड तुम्ही पळोवन तुम्ही मस्त हाशिल्ले आसा तशीच आमगेल्या महानिर्णायक तांणी लायक तांकां बरें उत्तर दिलेलें आसा तशीच आमगेल्या आदार दिलेल्या पुराजन स्पॉन्सराक देव बरें करो म्हण सांगताची पायच्या एपिसोडान तूं विश्वनाथ भट्ट आनी पंगड येता त्या पळोवया हास्या येया सन प्रिमियम येया सया सीझन 2 पवर्ड बाय अरुणा मसाला टेस्ट अँड ट्रस्ट सिन्स 1980 हेक अभ्यास वा तुगेलो हरी हेक अभ्यास वा हेक अभ्यास वा हरी 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 मेळ्ळार आत्ता पिसून दवरता मेगेल अन्नाल नाव जो काढल्यार जागृती कसन मेळटा जंगलता कसं उलयत गो तूं आणि कसले हांव हिरण्यकशिपून तो प्रल्हाद एक्टिंग केलेलो नवा मागीर मेला ना अन्नाल नावा तुगेलो अन्नाल नाव हरी जाल्यार रे हरी वेतो विष्णू न्हू तो विष्णू आहे ते विष्णू म्हणून सांगू येत नवा हसया सीझन